Khattar immediately by tomorrow, and sack Marvin Gudino by 5 o'clock tomorrow. And a Doni demand poor designer can Goa will unitedly, opposition, activists, everyone announce Goa band, Goa will be paralyzed, and Goa will see a major law and order situation. Government will be responsible. Paralyzed can not. No, we will declare by tomorrow 6 o'clock. We will press get there. We will talk and we will declare. आम्ही हिंगा सगळे आम्ही एकठांय जालो आहे गोंयकार. हिंगा जायते भाशेर लोक हा, मुसलमान हा, हिंदू हा, कॅथलीक हा, सगळे एकठांय आहे. फाल्यां दिसाचो तर धरून कांय जावपा ना, ताका धरून हाल सुटले तो तेंगलो मनीस. पूण हिंगा गरज कसली आहा, आयज एक एक्झाम्पल सेटअप केलो हा त्या सरकारान. गव्हर्मेंट उलयता, गव्हर्मेंट म्हणजे कोण? मोबीन गव्हर्मेंट इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. हो थिंगा भाशण करता असो एंडोर्स करता. सो गव्हर्मेंटाक तरी मुख्यमंत्री हू द हेड ऑफ द स्टेट त्याक तरी ताणें तरी मान्य केलां जे उलयले ते बेकायदेशीर म्हणून, जाल्यार ताणें पयलो आमदार मंत्री आहा ताका त्याक पयलो देवपाचो. त्याक पयलो दवरपा मागीर बरें आहा, आनी तरी आसता तो मान्य करता. कोणी तो एंडोर्स केला मुख्यमंत्र्यान ताका ड्रॉप करपाचो, नाजाल्यार तेणें ग्रेसफुली स्टेप डावन जावपाचो. हे आमगे डिमांड आहा. आनी हाल्या दिसा भितर हें जायना. हे आमगे गोंय आहा, गोंयकार आहा ते आनी एकच दिसान न्हू सगळे गोंय पॅरलायज करतले आनी सरकाराक कळटले गोंयची परजेचो पावर कितो तेजो सरकाराक कळटले. आमी सरकाराक कितें मागताय? सरकाराक मागताय पयलो मोबिना दिवय, पयलो मोबिना दिवय हाल्या सेटअप कर. ते तुगेले मंत्रिमंडळ आहाय ते भितूर आहाय म्हण तूं गोंयचो गांवचो आमगे पीस पेडे करपाक हे भितूर आहाय. त्या पासत मुगे मागणे तुमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्रीक जेन्ना तूं म्हणटा हे कर्तव्या केली ती फास्ट जा जाल्यार तुगे आमदार मंत्री आशिल्लो ताका ड्रॉप कर पयलो आनी मागीर अरेस्ट कर काडटलो. पुलीस डिपार्टमेंटान एक ह्या मॅटरान स्पोक्समॅन अपॉइंट करपाची गरज आहा. एसपी लेवलाचो ऑफिसर, कित्याक संतोष इज नॉट द ऑफिसर. तो म्हणटा क्रायम ब्रांच, आनी खंयचे पुलीस स्टेशनार वास्को गेल्यार ते म्हणटा क्रायम ब्रांच. सो क्रायम ब्रांचा म्हळ्यार आमी पावना आनी ते उत्तर दिना. So what is the course of the इन्व्हेस्टिगेशनाचे फ्युचर आणि स्टेटस लोकांक कळपाक देर इज नो वे. सो ताजे खातीर गव्हर्मेंटान एक एसपी लेवलाचो ऑफिसर, PR, पब्लीक रिलेशन्स एज वेल एज मिडियाक सांगपाक आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक एक ऑफिसर अपॉइंट करचो. हे पयलो डिमांड. दुसरो, फाल्यां मुखेलमंत्र्याचो बर्थडे जावचे पयलीं दर ताका अरेस्ट जायना हे खट्टराक, जाल्यार मुखेलमंत्र्याच्या हातान खट्टर ना, मुखेलमंत्र्याच्या हातान मोवीन आहा. मोविनाक ड्रॉप कर. ना जाल्यार सरकारूच हातून इन्वॉल्ड आहा. कित्याक मोवीन स्पोक फॉर द गव्हर्मेंट. वेन अ मिनिस्टर स्पीक्स endorsing what Khattar spoke, he spoke for the government. If government feels that it is wrong, then they have to drop Movin. If they don't drop Movin, it means government is hand in glove with Khattar. Yes. Second time, आणि कॅन्डल लाईट जावचो ना. हांव एक रिस्पॉन्सिबल लोकप्रतिनिधी म्हणून सांगता, आणि कॅन्डल लाईटान हे जावचें ना. दिस वील हॅव टू बी सम अदर लाईट. त्या पाटी आम्ही बोवाळ कोण आयले रस्तो ब्लॉक केलो. ह्या पाटी आम्ही शांतिकायेन आयल्यान, आमचे सान फ्रांसीस झेवियराचे हिम्स म्हणीत आयल्यात, प्रेस करीत आयल्यान. आणि हो पळय आसा हो सोद घेतलो, कोणे वायट केला पळय घेतलो, कित्याक आमची सगळ्यांची काळजां दुखल्यान. बट वी हॅव नॉट मेड एनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट. आम्ही खंयचेच रिलिजनाक देखून स्लोगन घालूना, बिकॉज एक लायन तशें केलें म्हणून दुसरे तांचे भाव भयणो त्या रिलिजनाचे वायट आसना. त्याची ती अपब्रिंगींग ही आमची अपब्रिंगींग, आमची स्पिरिच्युअल लिडर आमी शिकयल्या ती. आता आय वूड रिक्वेस्ट यू विथ युअर ओन माउथ, सी ताच्या भावाक माधव गट्टर कोण हाडला पळय ताका स्केप गोट केला. ही इज अ गटर. पूण माधव काडून काय जावपाना. आमकां मास्टर माइंड जाय. वी वॉन्ट गौतम खट्टर टू बी अरेस्टेड.